आमकां संतोष गांवस यांनी 13 दिसांक कॉल दिले की कोस्तवाडा हांगासर ड्राय ग्रासाक उजो लागला. इमिजिएटली आमी टर्न आउट केलो. हांगा येवन पळयता जाल्यार सिच्युएशन अंडर कंट्रोल नसले. त्या खातीर दुसरी गाडी आमी टर्न आउट करूंक लायली आनी दोनूय गाडयांच्या मदतीन आमी एक फूल गाडी उदक वापरून आनी नॅचरल फायर बिटर म्हणजे ताळ्यांनी उजो पालयलो. हा दोनूय गाडयांचे उदक आमी कंप्लीट उजो पालयला. उजो आतां कंप्लीट एक्सटिंग्विश केला आमी. हांगासर एक ही प्रॉपर्टी आहा पळय तिका वार्षिक हांगासर मोठो उजो पेट्टा. करट सामके मोठे वाडात येता आनी सुकलेले असलेल्या कारणान वार्षिक उजो पेट्टा आनी तो आडपाना मागीर केन्ना कोणाक. आनी सरावंडींग त्या सायडीन आमची एक घरां सातोडेर कॉलनी म्हणा त्या सायडीन एक आमची 10 घरां. त्या घरांक वार्षिक त्रास जाता त्या उज्याचो. तेंचे माड जळटा कितें आहा ते जळोन वयतात. आयजूच तीच गजाल जाली. आज उजो सामको मोठ्या हितून पेटलो आडपाना आलो. फायर ब्रिगेड आमी आपयली. एक गाडयेक आडपाना दुसरी गाडी येयली तरी तेंचे कडेन ते उदक सोंपले तरी तेंच्यांनी ताळे पेटोवन पालोवन सगळो उजो पालयलो आनी हो उजो तेंच्यांनी एकदाचो हे केलो पालयलो. म्हणून हांव एकूच सांगूंक सोदता की हो जो ओनर जो आहा त्या ओनरान हेची दखल घेवची म्हटल्यार कशी घेवची. तेजे सरावंडींग जे कंपाऊंड आहा त्या कंपाऊंड सायडीक जितले कड येता पळय ते वार्षिक तेणी कट करचे. ते कट केल्यार लोकांक त्रास जावचो ना. उजो लागल्यार त्या कंपाऊंडाकडे पावोन तो कंपाऊंडाच्या भायर उजो वयचो ना. म्हणून ह्या कंपाऊंडाचो ओनर आहा तेणी हेचेर दखल घेवन वार्षिक हे सरावंडींग कंपाऊंडाच्या सायडीक जे कड आहा ते कट करून घेवचे. 3 वर्सां जाली आमी हो त्रास काडीत आहा की त्या लोकांक त्रास जाता. आमी येता गाडयो आपयता उजो पालयता. हेच्या फुडें हे जावचें न्हू म्हणून ह्या ओनरान प्रॉपर्टीचो जो ओनर आहा तेणी हेचेर सारकी दखल घेवन दखल घेवची.